कन्येचें नांव मतांतर. कथाकार डॉक्टर एडवर्ड नजरेत. सादरीकरण हांव हेनरी मस्करनस. गोलीमार बस स्टँडाक लागून आसच्या नारायण नायकाच्या आंगडीचो गोपू क्रिस्तांव जाला म्हणली खबर पयलें परगट केल्लीस गोलीवार संजेच्या पत्रार. फाटल्या थोड्या दिसांतावन गोपूच्या घुमट्यांत अल्युमिनियमच्या बारीक सरपळेंत खुरीस उमकळसो नारायण नायक धरून कांय जाणांनी पळयल्लो. तरी गोपू क्रिस्तांव जावन मतांतर जाला म्हूण कोणेय चिंतलें ना. वाटेर पडून आसली कोणायची सरपळी गोपून गळ्यान गेली आसतली म्हूण लेखिल्लें ताची वळख आसलेल्यांनी. गोलीमार वार्तेपत्राच्या भितरल्या पानार गोपूच्या घुमट्यांत खुरीस दिसचे तस्विरे सांगता परगटल्ली खबर वाचल्ल्या 70 जाणांनी मतांतर करतल्यांक गोपू सोन हेर कोणीय मेळोंक ना गाय म्हूण उद्गार सोडिल्लो शिवाय त्या खबरेक महत्व दिल्लो ना. पूण दुसरे दिसा गोलीमारांत गुपीत कांय जाणांक मतांतर केलां आनी हें आडावचे खातीर बेगीनच व्हड मट्टार प्रतिभटन येवजिलां म्हूण मुखल्या पानार 10 अक्षरांनी गोलीमार वार्तेंत परगटल्ले खबरेन न्हिदोन आसलेल्या गोलीमाराक मारून उठयल्ले. कांय थोड्या वर्सां आदीं गोलीमार इगर्जेच्या मटवांत आसली सांत आंतोनीची इमाज कावीगारांनी मारून फुटयले म्हूण दुबावून प्रतिभटन जावन क्रिस्तांवांनी पेटेंत पुरशांव काडटना अन्याड्यांनी फातर उडोवन गोलीमारांत गालटो केल्ली गजाल जायत्यांच्या उडाक सकयली. हिंदू चड वांट्यान उपरांत क्रिस्तांव आनी ल्हान वांट्यान मुस्लीम आसच्या गोलीमारांत जात आनी धर्माच्या निबान त्या पयलें गालाटो जाल्लोच ना. इमाज फुटयिल्ली बेवड्या सामादोर चादलीन म्हूण कळयलीच पुरशांव काडिल्ल्या गोलीमारांतल्या परबूंच्या मुस्काराक करी पुसले बरी जाल्लें. थोड्याच दिसांनी गोलीमारांत पयलेंचेंच समाधान फाटी येयल्लें. आनी आतां मतांतराच्या निबान क्रिस्तांवां विरोध प्रतिभटन आसल्यार आनी कितें अनाहूत जायत म्हूण समाधान आशेवच्या कांय जाणांक भोगलें. मुखल्या वर्साच्या सुरवातेर गोलीमार पंचायतींत चुनाव जावंचार आसा. ते मोतीन दवरून मतांतराची गजाल घेवन लोकांक सळवोवन घालूंक थोड्यांच्यो मुन्ना यो म्हूण जायत्यांक भोगले. वचून गोपू कित्याक मतांतर केलो म्हणलेंच थोड्यांक मिस्तर जालो. थंय हांगा पत्तो घाल्ले बन कंसो म्हूण पारकूंक जायनातलें, कोणें दिल्लें वा पोरनें म्हूण कान उडयल्लें, बरमुडा इजार आनी ताचे वयर पिंजकर खोमीज घाल आख्खो दीस नारायण नायकाच्या आंगडींत वरव्याच्यो गोनयो ओवून आसचो ना तर गिरायकान घेतिल्ल्या वस्तूंच्यो पटल्यो माथ्यार ओवून बसांचेर वा रिक्षांचेर घालून येवचो गोपू सगळ्या गोलीमाराक वळखीचो. नारायण नायकाच्या बापायच्या काळांतावन गोपू त्या आंगडींत काम करतालो. तो नारायण नायकाच्या आंगडीचो कायम ओवरडीनय दिसता. ब्रेस्तार गोलीमारांत सांतेच्या दिसा सकाळीं सांतेंत विकूंक रांदय, कसर, पोपळां आनी हेर वस्तू हाडटल्यांच्यो गोनयो वा कुरवी बसार तावन देंवोवन मार्केटी पर्यंत वोवोवन व्हरतालो गोपू. ओजे ववयल्ल्याक विक्रेगारांनी दिवचे 5 वा 10 रुपये उजव्या हातांत घेवन त्याच हातांत तांकां बरें जावं दी म्हूण नामान करतालो. ब्रेस्तारा दिसा नारायण नायकाच्या आंगडेंतय चड गर्दी आसताली. सकाळीं मार्केटीक वरवीं हाडटलीं उणी जालींच गोपू नारायण नायकाच्या आंगडेंत हरशेच्या प्रास चड सुटसुटीत हेने तेने धांवन आसतलो. नारायण नायकाच्या आंगडींत हांव कांय 10 मिनटां पयस आसलेल्या वायन सेंटरांतल्या फाटल्या कुशींतल्या दारांतल्यान भितर वचून आसल्या पैकी उन्यामलाचो सोर्याक उदक भरसून नीट पिवन येतालो गोपू. चड उणें सकाळींच तो पिवन धरतालो आनी सांज जाता जाता गोपूचे दोळे तामशेवन पिक्या बिंडा भरी जाताले. मुस्कार आमलाच्या प्रभावान घमेताले. पूण गोपू मात्र मलवो नातलो. उलयतना चुकोन उलयनातलो. तो पियेतालो तरी कोणायकी अन्याय करिनातलो. ताचो जिनोस पळोवन तो पियेला म्हूण समजे शिवाय ताच्या नडत्यान न्हय. गोपूच्या कुडींत रक्ताप्रास चड सोरोच आसता म्हूण नारायण नायक केन्नाय सांगून आसतालो. गोपू हिंदू म्हूण मात्र कळीत शिवाय तो बोनक्यांचो, दिवरांचो, कुंभारांचो वा मडवळांचो हें कोणायकी खबर नातली. कोणेय तें ह्या पर्यान सोदून काडूंक नातलें. पूण केन्ना गोपू मतांतर जाला म्हूण खबर जाल्ली तेन्ना गोपू खंयच्या पंगडाचो म्हूण सोदना सुरू जाल्ली. गोपूचो बापूय दिवरांचो आनी आवय कुंभारांची म्हूण कळीत आसले नारायण नायकाक. गोपूचो बापूय गठार कापये तोडान काम करतालो.
थंयच तोटांत काम करच्या चलयेच्या उदारी गोपू किर्लो लस तोटा सवकार इनासामाच्या पांयांक पडून दोगांय गोली मार आयिल्लीं आनी इनासामानच तांकां आपल्या जाग्यार ल्हान घर बांदून दिल्लें. गोली मारांत इनासामाच्या घरा जाग्यार लागून नारायण नायकाचें घर आसलें जाल्ल्यान नारायण नायकी गोपूची बरीच वळख आसली. गोपूच्या आवयक बापायक काजाराचो संस्कार जाल्लोसो नांकय. आपूण खंयच्या पंगडा समून गोपूक ह्या पयलें खबर नातली आनी आतांय ताका त्या विशीं दास्ती नातली. गोपूच्या बापायन मात्र आजून मिशो फुटोवन येवच्या पयलेंच आपलेच बनीच्या दुवेलगे गंगू कडेन गोपूचें काजर केल्लें. गोपू आनी गंगूक जल्मल्लो एक भुरगो पुट्टना ल्हान प्रायेर तापांत अंतारलो. उपरांत भुरगीं नातलीं. गोपूची बायल गंगू इनासामाच्या घरास आदीं तावन काम करून आसली. इनासामाच्या मरणा उपरांत तांची मलगडी धूव रिटाबाई घरदार सांबाळनासली आनी गंगू तिचे तबेन गोळटाली. गोपू सांजेर घरा येतना गंगू कुसमून क्वॉर्टर सोरो हाडून येतालो. सांजेचे गंगूय पियेताली. गोवान पियेतना बायले की दिल्यार घरांत समाधान आसता म्हूण पातयेवच्या ददल्यांच्या वर्गाचो गोपू. गोली मारांत सांत आंतोनाची नवी फिरगत जावच्या कांय 150 वर्सां पयलींच कातोलीक आसले. हिंदू आनी मुस्लिमूय आसले. सांत आंतोनीच्या प्रायमरी इस्कॉलाक 100 वर्सांचें चरित्र आसा. सांत आंतोनीचें हायस्कूल फाटल्या 60 वर्सां जावन आसा. सगळ्या गोली मारांत मात्र न्ही, लागशिल्ल्या गांवच्या कितलेशा जणांक शिकप लाबुल्लेंच हांगा. इगर्जेच्या सुत्तुरांत आसच्या ह्या इस्कॉलांनी कोणा एकल्याक मतांतर जायशें प्रेरण लाबुल्लें ना. फाटल्या वर्सांनी मोगार पडून काजर जाल्ल्या बोटांनी मेजयत जाल्ल्या चलयांनी मूळ धर्म सोडून मुस्लीम जाल्लें सोडल्यार कोणे एकल्या हेर धर्मांत जल्मल्ल्यान गोली मारांत क्रिस्तांव जावन बौद्धिज्म घेतलो ना. गोपूक बौद्धिज्म दिल्लो ना. ताका मतांतर करूंक आमकां कितें पिशें लागलां म्हणलो बोनामेस्त्री नारायण नायकाच्या दफ्तरांत बसल्लोस. मतांतर जाल्लो गोपू मात्र न्ही. गोपूचे पयले गंगू क्रिस्तांव जाल्ले. प्रतिभटनाची खबर गोलीमार वार्तेपत्रांत प्रगट जाल्ल्या सांजेर गोलीमार फिरगयेच्या सलाह मंडळाचो उपाध्यक्ष बोनामेस्त्री कडेन म्हणलो नारायण नायक. आंगडीचें दार मुखल्यान बंद करून कोणायकी कळनाशें बोनामेस्त्री आनी नारायण नायक मतांतराच्या गजला विशीं उलोवन आसले. नारायण नायक प्रस्तुत गोलीमार पंचायतीचो अध्यक्ष. मुखल्या एलिसवांत नारायण नायकाच्या पाडतीक सोलवून अधिकार आपणावंक ओद्दडच्या मुखल्या पाडतीच्यांनी गोली मारांत मतांतरांची गजाल एक विशय जावन घेतला म्हूण नारायण नायक समजल्लो. त्या विशयाचेर उलोवंक नारायण नायकान बोनामेस्त्रेक आपयल्लें. गोली मारांत मुळांतच व्यापारी जावन आसचेच हेर ओरवेचे अंगडी आसल्यारय राजपुरी सरस्वत जावन आसच्या नारायण नायकाक जावची तितलो व्यार हेरांक जायनातलो. तो मोसोर एका वटेन तर पटापट पंचायतीचो गुरकार जावन आसच्या नारायण नायकाचेर जायत्यांक राजकीय पोटाजाळ आसले. हेर ओरवेगार कावीगारांक पाठिंबो दिताले पूण गोलीमारचो लोक मात्र आयले वार पर्यांत नारायण नायकाच्या पाडतीक मांडटालो. गोली मारत आसल्या समाधानाच्या गांवांत मतांतराची गजल वोट कर हिंदू लोकांचे वोट आपणा कुशीन वंदवून घेवंक हे म्हूण नायो म्हणलो नारायण नायक. बोनामेस्त्री सांत आंतोनी प्रायमरी इस्कॉलाचो मुखेल मेस्त्री. गोली मारांत जायत्यांक लेखा शिकयल्लो मोगाचो बोनामास्टर. जात धर्माचो भेद नासता हरेकल्यांनी मानान लेखचो. प्रस्तुत तो गोलीमार फिरगेच्या सलाह मंडळाचो उपाध्यक्षी जावन आसलो. बोनामेस्त्री राजकीय नातलो तरी शेजारी नारायण नायकाक ताच्या राजकीय जिणयेक पाठिंबो जावन आसलो. गोलीमार पेंटेतावन कुर्तमजल वेच्या वाटेक पयले नारायण नायकाचें घर, उपरांत इनासामाचें, आतां रिटाबायाचें आनी त्या उपरांत बोनामेस्त्रेचें घर आसलें. घर लागीं आसल्यारय मतांतराची गजाल हेरां मुखार उलोवंक सहजली न्हय जाल्ल्यान तें गुपीत मेळिल्लें. गोपूक हांवें एकसुरो आपोवन विचार केलो म्हणलो नारायण नायक. ताणें आनी गंगून आपल्या घरा आसले हिंदू देव देवीची पैनालां सकट भायर उडोवन फकत कुरीस दवरूंक सुरू करून म्हयनो जालो खंय. गोपू आतां पयलेंचें तितलें पियेना आनी गंगून पिवचेंच सोडलां खंय. नारायण नायक कदलाचेर पाटी ओणकोलो. तो आयले वार पिंचकर वस्त्रां नेसनातलो, काडमिशीत आसून येतालो. हांवें ती बदलावन परकिल्लीच ना. गोमट्या कुरीस गेल्ल्या की हांवें चड गुमान दिल्लें ना मंदारून म्हणलो नायक.
ताका भूल घाल्ली रिटाबायाचे निमाणे दुवेन मरलिटार म्हणलो बनमेस्त्री. रिटाबायाची धूव गल्फांत आसतनाच आमचे तावन पयस वचून बोलत्यास पंगडाक मेळिल्ले. आतां भुरग्यांच्या शिकपा निबान गोलीमार रावला. पयले आवयक आपल्या पंगडान मेळोंक पळयले. रिटाबाई आयकूंक ना म्हणलो बोनामेस्त्री. रिटाबाई तशी बदलोवची न्ही. तकली हालोवन म्हणलो नारायण नायक. क्रिस्तांव जाल्ल्या तुका इगर्जेक व्हरून नांव बदलूंक नावे म्हूण विचारल्याक आमकां इगर्ज म्हूण ना. हॉलांत मागणें करचें. आमी मुर्ती पुजा करिना. नांव बदलिना म्हणलो गोपू. म्हाका तो कितें सांगता म्हणून कळूंक ना. हात उदार केले नारायण नायकान. असले कांय पंगड आसात. लांब उस्वास घेतलो बोनामेस्त्रीन. ते बायबलाचे थोडे विशय मात्र काडून आमी कातोलीक खरे क्रिस्तांव न्हय म्हूण समजतात. हिंदुवांक मतांतर करचे प्रास चड आमच्याच जनांक कातोलिकांक आपणाच्या पंगडाक ओडून आसात म्हणलो बोनामेस्त्री निराशेन. गोपूचे घर दुरुस्त करयला. फ्रिज नवी टीव्ही हाडून दिल्या. आयताराच्या दिसांनी तांकां रिटाबायाची धूव खंय मागण्याक आपोवन व्हरता खंय. थोड्या म्हयन्यांनी आपूण सोरो पुरतो सोडटलो म्हणटा गोपू. तांकां हिंदुवांची जावन आसता एक वळख नातली. क्रिस्तांव जाल्ल्यान ताची आर्थीक गती बरी जाल्या. गोपूच्या नदरेन पळयल्यार क्रिस्तांव जाल्ल्या फायद्याचेच. नारायण नायक राजां उलयलो. आपणाचो सांको चडोवंक पंगडाची विविध वाटो वापरतात म्हळें बोनामेस्त्रीन. आमच्यांक पाळून आसले धर्म सारके ना म्हणटात. गोपू परी आसच्यांक आर्थीक मजत दितात. तुमच्यांनी गोपू गंगूक मतांतर करूंक ना तर तुमी कित्याक उक्त्यांक तें सांगनात. मतांतर करच्यांक आनी तुमकां लक्तीस ना म्हूण पब्लिकाक कळ्ळें न्हय. नारायण नायक विशय कायलो. तिस्स कश्टाची गजाल. कपालाक हात लावन म्हणलो बोनामेस्त्री. आमच्या इस्कॉलांनी लाखांनी विद्यार्थी शिकल्यात. आमच्या आस्पत्र्यांनी हजारांनी पिडेस्त चिकित्सा घेतात. आमी कोणाक मतांतर केलां? सगळ्या भारतांत स्वतंत्र मेळटना कितलो आसलो आमचो सरासर सांको तितलोच आसा. आमचे जन सडूंक सुनांत. आमी मतांतर केले नंतर आमचो सांको कित्याक वाडोंक ना? आमचेर मतांतर केला म्हूण अपराध मांडचे हे सकट आमच्याच संस्थांनी शिकले. हांकां कित्याक मतांतर करूं ना? असले कांय संदेश गोलीमारांतल्या कातोलिकांच्या मोबायलांचेर आशार पाशार जायत आसले. आमी मतांतर करता म्हणलो अपराध आपणाक लागू जायना म्हूण गोलीमारांतले कातोलीक समजल्ले. असलो अपराध स्विकार करूंक जायनातले मोबायलाचेर पाशार जावनच्या संदेशांनी कळटाले. हेर धर्माक मनान देखच्या धर्म आनी जाती प्रास मनशापणाक चड म्हत्व दिवच्या गोलीमारांतल्या क्रिस्तांवांचेर मतांतराचो अपराध अवास्तवीक आनी अराजवीक म्हूण क्रिस्तांव न्हय आसले जना आसले. क्रिस्तांवांच्या बऱ्यापणांत तांच्या मेळींत वा इश्टागतेंत मतांतराचो कुस्कूट इरादो ना म्हूण गोलीमारांतले सर्व हिंदू आनी मुस्लीम उक्त्यान सांगताले. पूण गोलीमारांत मतांतर जालां म्हणल्याक गोपू आनी गंगूच साक्ष जावन आसलीं. गोपू आनी गंगू आपूण क्रिस्तांव म्हूण दक्ष नासतना सांगून आसलीं. आमी मतांतर करिना. मतांतर करचेंच पंगडाच्यांनी म्हूण उक्त्यान आमकां कित्याक सांगूंक जायना? त्या राती बोनामेस्त्रीची यजमान मेरी टिचरींनी बोनामेस्त्री कडेन विचारलें. आदल्या सांजेर नारायण नायकान पळयल्लें बोनामेस्त्री कडेन विचारले तें सवाल त्या दीस कांय जाणांनी परत ताचे कडेन विचारले. क्रिस्तांव मतांतर करतात म्हूण आतां आयकूंक मेळिल्ल्या दुर्चोन्याक बेजार पावुल्ले गोलीमारांतले कातोलीक आपण्याक मतांतर केल्लें न्ही, मतांतर केल्लेंच बोलत्यांनी म्हूण कोणाक जाता तांकां समजावंक पेसाडटाले. त्या गजालींत आमी परगट उलोवचें न्ही. मेस्त्रीक सलाह दिल्ली गोलीमार फिरगेच्या विगारान. आमचे तावन विंगड जाल्ल्या पंगडाच्यांनी मतांतर करचें म्हूण आमी तांचेर अपराध मांडल्यार आमचे मदेंच भेद आसा म्हूण जाता. असल्या संदर्भार आमी एकवटीत आसूंक जाय. म्हाका हें सारकें दिसना म्हणलो बोनामेस्त्री. ओप्पलो ना तो. कोणाय करची आन्नडपणां आमी कित्याक आमच्या माथ्यार घेवंक जाय? सकड आमकां दुरसतात. एक सादो लायक जावन तुवें उसारच्यांत राजांव आसा. प्रस्तूत सन्निवेशांत राजकीय दिश्टेन तें सारकें आसूं येता. एक घडी वगे रावून मुखारल्या विगारान. पूण पवित्र सभेचें धोरण बोलतेंच आसा. आमी ह्या सकडा पंगडा मदें एकवटाक प्रयत्न करूंक आसा. असल्या परिगतेंत आमी तांकां आमचे दुस्मान तशें लेखूंक जायना. शिवाय जेजू क्रिस्ताची बरी खबर हेरांक वणची आमी सूख म्हणूंक जायना. फादर,
आतांची परिगत बरी खबर परगटूंक जोगती ना. बोनामेस्त्री मातसो गरम जावन म्हणालो, आमी हेरांक बरी खबर परगटूंक वेचे बदलाक बरी खबर लाबिल्ल्या आमच्या लोकांक आमच्या गोपांत सांबाळून दवरची आज चड गरज आसा. कितलेशेच कातोलीक पवित्र सभा सोडून आसात. बोनामेस्त्री सोडून दिवंक तयार नासलो. हांवें आनी तुवें ह्या विशयाचेर भासाभास करन फायदो ना, म्हणालो विगार आंबुरके आसोन. आमचेर बेजार पावोवन वा हेर कारणांनी विंगड वेची तोडींस. हाका जायती निबा आसात. तसल्यांनी पाटी पवित्र सभेंतय येशे आमी मागूंक जाय शिवाय तांचे विरोध झूज म्हणचे न्ही, मुखार येयल्या विगारान. कोणें मतांतर केलां म्हूण आपापींच हेरांक कळटलें. त्या शिवाय ओडवांट्यान हिंदू लोक आमकां आनी आमच्या बऱ्या कामाक बऱ्यान वळखता. हें प्रतिभटन राजकीय कारणाक म्हणून तांकांय कळीत आसा. ह्या संदर्भार आमी कितेंच उलयनासता रावचेंच बरें. बोनामेस्त्री सडीत उलयलो ना. त्या सांजेच्या गोलीमार वार्तेपत्रांत मतांतरा विरोध येवजिल्ल्या प्रतिभटनाचो विवार आसलो. प्रतिभटन 10 दिसां उपरांत आसलें. पुरशांव गोलीमारांत नांवयल्ल्या देवळांत सूर जावन गोलीमार मार्केटी लागशिल्ल्या सार्वजनीक मैदानाक येतलो आनी थंय प्रतिभटन सभा चलतली. प्रतिभटनाक हजारांनी लोक जमचो बरवसो आसलो. शहरांत नांवयल्ले जातीय संघटनाचे फुडारी पात्र घेतले अशें संघटकांनी विवर दिल्लो. प्रतिभटनाचो पुरशांव गोलीमार इगर्जे आनी इस्कॉलामुंतल्यान वेचेबरी येवजिल्लो. पुरशांवार भायल्या आन्नाड्यांक आपोवन हाडन गलाटो जायशे करतीत म्हूण खबर आशिल्ल्यान गोलीमारांतलो सादो लोक घाबरेवन गेल्लो. कसले अनाहूत जायत गाय मोडली भिरांत जायतले उसरले आसले. प्रतिभटनाचो विवार गोलीमार वार्तेपत्रार आयिल्ल्या रातीं सुमार मध्यानेर गंगूक मारून उठयल्ले बरी जाग जाली. तांच्या घराच्या पाक्याचेर आशिल्ल्या नळ्यांचेर फातर पडून आसले. घडयेक फातर पडटाले. गोपू गाढ न्हिदेंत घोर येतालो. गंगून ताका दोंकून उठयलें. थोड्या वेळान फातर तांच्या घरच्या दाराक पडोवंक सुरू जालें. दोगांय भियान कांगाल जाल्लीं. उठोवन दिवो पेटोवन सयत धैर्य लाभलें ना तांकां. उस्वास काडल्यार आवाज जायत तितल्या सत्रायेन काळोखांत मांद्रेर ओगेन्स उठोवन बसल्ली गोपू आनी गंगू. तितल्यार ल्हान भुरग्यान रडुल्लो आवाज. हुस्कारून रडणें. परत फातर पडिल्लो आवाज आयकूंक लागलो. रडची व्यक्ती घरा भोंवती भोंवार काडीत आयली. दारार परत फातर पडलें. रडणें हळटान उणें जायत आयलें. फातर मात्र थोडो वेळ पडूनच आसलें. आमच्या पुट्टान प्राण करतना रडुल्लो उडास जालो म्हाका, म्हणालें गंगू दुसऱ्या सकाळीं परतो उजवाड जाल्ल्या उपरांत उठोवन. गोपूक संपलेल्या रातीं गंगून उठयल्ल्या उपरांत भिरांतेन न्हिदस पडूंक नातली. सकाळीं उठतना तकली जड जाल्ली. घरच्या मेटार थोडे इंगळे पोडकोळाची फुलां शिपडून आसली पळोवन गोपू आनी गंगू फुर्ती गळोवन गेली. कितें तरी अनाहूत जावंचार आसा म्हूण भोगलें तांकां. घराचें दार आड करून सीदा नारायण नायकाच्या घरा वचून रातीं जाल्ली गजाल विवरून सांगली ताका. इंगळे आनी फोडकळाची फुलां पडल्यान तर कितें कुणा आसतीत, म्हणालो नारायण नायक. तुमी जात सोडल्या देखून भुताचे उपाद्र आसतीत. रडणें आयकल्यानंतर मेल्लीं दसूंक लागले आसतीत. पयलेंच भियेल्ल्या गोपूक आनी गंगूक थरथरे सुरू जाले. धन्या कितें करचें? हात उदारे करून विचारले गंगून. पयलें तुमी घरा भितर दवरले प्रभूंच्या देवाचे फोटो काडा. हांव इल्लो कुंकूम आनी गंध दिता. घराच्या चाराय मुल्यांनी आड ती 3 वटांनी गीट ओडा. आयची रात पळोवया, म्हणालो नारायण नायक. कोणाय कडेन अशें जालां म्हूण सांगूंक वचनाकात. गणपतीचो फोटो दवर राती उदबत्ती पेटया, सत्राय सांगली ताणें. गोपून ते दीस गोलीमार पेंटेक वेताना गोमट्यांतलो कुरीस काडिल्लो नारायण नायकान पयलें पळयलो. फाटल्या दिसांनी गोपू परबू म्हूण कोणेय आपयल्यार हांसोवन आपले किडयारे दान दाखयिल्लो गोपू ते दीस तशें कोणें आपयल्यार सट पडूंक लागलो. गोपू पुरतो भिवन गेल्लो. सदांच्या बरी गंगू ते दिसी रिटाबायाच्या घरा कामाक गेल्लें. गंगू थंय सदांची सुटसुनाय नातली. रिटाबायान मरलेटान विचारल्या री आपणाक कितें भलायकी बरी ना म्हूण सांगले शिवाय आदल्या राती भुतान दिल्ल्या दोशी विशीं सांगलें ना. नारायण नायकान ती सत्राय दिल्ली. त्या सांजेर घरा वेताना गोपू सदांच्या प्रासड पियेल्लो आनी गंगूक क्वॉर्टर सोरो हाडून आयिल्लो.
सोरोप येवन न्हिदल्यार भुताचे दोशी कळच्यो नान म्हूण ताणें लेखिल्लें. आमाल सेवल्यारय तांकां न्हीद पडली ना. मध्यान जावच्या पयलेंच भुरग्यान रडचो आवाज आयकूंक लागलो. पुट्टा अशोच रडटालो म्हणलो गोपू गंगूच्या काना भितर. थोड्या वेळान फातर पडूंक सुरू जालें. कोणें दावुल्ले बरी जोप जालो तांकां. सकाळीं घराच्या मेटार अर्देल आसल्लें लांकडाचो कुडको, फोडकुळाची फुलां, भिंगाऱ्याचे थोडे कुडके पडून आसले. कुडता मजेल तंत्री आसा, तो बोलमें सांगता, तुमी थंय वचून विचारा, हांव ताका फोन करता म्हणालो नारायण नायक आदल्या राती गोपू गंगूच्या घरा जाल्ल्या दोशींचो विवर आयकून. तंत्री गोलीमार पंचायतीचो सांदो नारायण नायकाचो पाटचेचो. नारायण नायकान दुबावलेंस तंत्रीन सांगलें. क्रिस्तांव जाल्ल्याक कुटुंबाचो भूत आनी मेल्ली उसांबळ जाल्यान म्हणालो तो. परिहारी ताणें सांगलो. उपरांत जाल्लें चड विवारूंची गरज ना. गोपू आनी गंगून हिंदुवांच्या नांवार दीक पुणशेताक दुसऱ्याच दिसा वचून क्रिस्तांव जाल्ल्याक सूख बोळखून देवाक दुडवा रुपार दंड भरून माप मागलें. थंयच न्हंयतडीर तावन तंत्रीन सांगले बरी आसलो पाजयेचो फातोर गोलीमार आपल्या घरा काडलो. त्या फातराक कुंकूम लावन हात जोडले. त्या पर्यंत नातलो भूत गोपू गंगूच्या हितला भितर स्थापीत जालो. आनी त्या राती फातर पडले नात. पुट्टान रडचें आयकलें ना. मतांतरा विरोध प्रतिभटन जावंक आसच्या चडूनय हप्त्या पयलें गोलीमार वार्तेंत मुखल्यापणार गोपू आनी गंगून भुताच्या फातराक हात जोडचो फोटो आसलो. मतांतराचो अपराध फट म्हूण 10 अक्षरांनी माताळो आसल्या खबरेंत आपूण क्रिस्तांव जालोच ना. वाटेर पडून आसलो कुरीस गोमट्या गल्लो शिवाय आपणें जात सोडूंक ना. आपूण भुताक पातेनातलो गटावयलो आपलो कुटुंबाचो भूत फाल्यां न्हंय तडीर आसलो आतां आपणें हाडून स्थापीत केला म्हूण गोपून स्पश्टीकरण दिल्लें. आपणाक कोणेंय क्रिस्तांव केल्लें ना आनी आपूण क्रिस्तांव जाल्लोय ना म्हूण गोपून सांगलां म्हणलें वाचून गोलीमारचो लोक तटक जालो. गोपू आनी गंगू कित्याक एकान एक उलटी जालीं तें मर्लिटाक सुचलें ना. पूण मर्लिटाक आदार दिवची कोणूय नातली. रिटाबाई सयत राती गोपूच्या घरा भोंवती मेल्ल्यांचे आनी भुताचे उपाद्र आसा करूंक ते भुताचेच उपाद्र म्हूण तंत्रीकडे सांगून गोपू गंगून भुताक पातयेचें करूंक गोपू गंगूक पूण शेताक धाडून न्हंय तडीर तावन भुताचो फातर हाडूंक आनी ती मतांतर जावंकूच नात म्हूण गोलीमार वार्तेपत्राचेर खबर येशे करूंक नारायण नायकाक 15,000 रुपये खर्चल्ले. गोलीमारांतले मतांतर विरोध प्रतिभटन सद्याक पाटी घाल्लें. राजकियांत असले नटाक जाय पडटात म्हूण बोनामेस्त्रे कळीत आसले. गोलीमारांतल्या साद्या लोकांक न्ही.